तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही, तुम्ही पळयतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. नमस्कार आणि येवकार. आज आमच्या सांगाताक आसात बाब अमय वांयगणकार. थँक्यू. अमय बाब वांयगणकाराची एक युनिक आणि खाशेली अशी स्टोरी आसा. अमय बाब स्वयंपूर्ण युवा आसाच, पण ताचे संपूर्ण कुटुंब स्वयंपूर्ण आसा आणि हे सांगपाक म्हाका सामको आनंद जाता. आवय बापूय दोगूय गव्हर्मेंट सर्वंट. आवय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान काम करताली, दीपश्री वांयगणकर. वडील चंद्रकांत वांयगणकर गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक आल्तीन हांगा काम करताले. दोगूय जाणां गो बायलां 2012 सालांत रिटायर जाले आणि रिटायरमेंट घेतल्या नंतर तांकां दिसलें की आमी आतां उद्योगात शिरुया. पळयात, त्या वयान 60च्या 58-60 ह्या वर्साक रिटायर जाल्ले दाम्पत्य ठरयता. गव्हर्मेंट सर्वीस पेन्शन येता आसतली, पण आपल्या आयुष्यातली पुंजी, आपल्या आयुष्याचो अनुभव आणि आपल्या आयुष्याची स्वप्नां पूर्ण करपाक भायर सरली ताची आवय आणि ताचे वडील वयाच्या 58-60 वर्सां. का बसतात? थँक्यू. गोमंतक टीव्ही सलाम करता आमी वांयगणकर कुटुंबाक. आज ताचे आई आणि वडील, तांचो आशिर्वाद अमयाचेर अजूनही आसा आणि ती स्वता काम करतात अमया बरोबर. अमयाची बायल पिया वांयगणकर, अमय स्वता, चंद्रकांत बाब वांयगणकर हांचे वडील आणि आवय दीपश्री वांयगणकर चारूय जाणां मेळून चलयतात गोंयचें खाशेलपण आणि गोंयचो वास, गोंयचो स्वाद आशिल्लें आस्थापन जाचें नांव द गोवन लड्डू. थँक्यू. गोवन लड्डूच्या ह्या सगळ्या कारभाऱ्यांक आज जरी फक्त अमय हांगा बसला, पिया किंवा ताची आवय, ताची बायल पिया, वडील घरा बसून कार्यावळ पळयता आसतले, काम आपले करतना पण गोवन लड्डूचो नवो चालक, मालक चौगांय. आज ह्या चालक आणि मालक ह्या चौगांचे कुटुंब, सगळे कुटुंब, संपूर्ण कुटुंब रंगला दंगला औद्योगिक क्षेत्रात. गोवन लड्डू गोंयची खासियत, गोंयचो स्वाद, गोंयचो सुवास. स्टोरी सांग गोवन लड्डूची. फक्त आमकां इतलेंच खबर आसा, 2012 सालांत सुरू केल्लें तुवें आनी बायलेन ताचो ब्रँड केलो. करेक्ट. स्टोरी म्हणजे कशी जाली, माझे डॅडी जेन्ना ती रिटायर जाली तांच्यांनी सुरू केले, बट ते सदांच घरा पासून दिवप आशिल्ले. इट वॉजंट रजिस्टर्ड. कितें करताली? जेवणा म्हणून करताली? पयलो जो प्रोडक्ट आमी केला तो गरम मसालो. मा जेन्ना जेवण घेवन एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सुद्दां वताली, सदांच सांगताले ते मसाल्याक लागून आमी खूब फेमस जाली. जेन्ना घरा सुरू केले ते मसाल्याक इतलो डिमांड येवपाक लागलो की लोक घरा येताले मसालो व्हरपाक. पयलीं गरम मसालो म्हणजे आमी थंय सालसेतान ताका सांबार म्हणटा. करेक्ट. मसालो, गरम मसालो तो थंय पासून ती सुरवात जाली. अच्छा. मागीर ते जेन्ना गरम मसालो लाडू माग करून दिवपाक लागली, लोकांक ते आवडपाक लागले आणि सगळे लोक घरा येवपाक लागले. स्टोरी टू रजिस्टर इट एज अ ब्रँड ते मागीर सुरू जाला. 2018 माझे लग्न जाले. अच्छा. आणि तो सदां तसो विचार आशिल्लो की केन्ना तरी आमी बरोबर कितें सुरू करूंक जाय आणि पियान मेळून. बिकॉज आय नेवर वॉन्टेड टू वर्क थ्रू आउट माय लायफ. मागीर टायम मेळना म्हणून वी ऑलवेज हॅड द थॉट. एक मिनिट तुमचो वेळ विसव घेता, मुद्दाम अमयाक थांबयता. अमयान म्हणलां की म्हाका कित तरी व्यवसाय करपा आशिल्लो. अमय कोण? अमय वांयगणकर एक इंजिनियर, आणि ज्या वेळाचेर तो व्यवसायात आयलो त्या वेळाचेर तो इंग्लंडाक म्हणजे युकेच्या क्लायंट सर्व्हिसिंग वर्क फ्रॉम होम करतालो. सॉफ्टवेअर इंजिनियर. सॉफ्टवेअर इंजिनियराची ही काणी, यशस्वी उद्योजकाची काणी. जाणे ब्रँड दिलो आपल्या आवय बापायच्या ट्रेडिशनल धंद्याक. आणि तो ट्रेडिशनल कित्याक म्हणटा हांव, कारण ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन, पण रिटायर जाल्या नंतर सुरू केल्लो हो व्यवसाय. गोवन लड्डू चो मालक आणि चालक एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर, फॉरेन कंपनी कडेन नोकरी करपी, यशस्वी आज टीम मॅनेजर आणि कोण व्हायस प्रेसिडेंट बी जातलो आशिल्लो, नोकरी सोडली आणि उद्योगांत घुसलो. बायल आपली पिया वांयगणकर हिच्या बरोबर. हय. सो फुडें सांगचें म्हटल्यार 2018 जेन्ना लग्न जाल्लें, अशेंच विचार आशिल्लो की आमी बरोबर मेळून कितें सुरू करतलीं, सो दॅट
40व्या वर्सा आमी आनी फुडें काम करपाक नाका. वा 40वेर आमी रिटायरमेंट घेतली आनी बरोबर कितें उद्योग सुरू करतली. दॅट वॉज द प्लॅन. बट देवाची कृपा अशी आशिल्ली की ते 40व्या वर्सात आमकां रावची पडूंकूच ना. 32 वर्साचेर आमी धंदो सुरू केलो. तशें जालें तें. आज हांव 35 वर्सां आनी 2022 आमी हो पिया आज घरा कडल्यान पळयता आसतले प्रोग्राम. हा सो पियाक सामकें भरून आयला आसतलें आवय बापायकूय. ट्रू. बिकॉज आमी केन्ना विचार करूं नाशिल्लो की हो धंदो इतल्या वयर पावतलो. आतां ऑलमोस्ट आख्ख्या गोंयान आमकां सगळ्यात लोक वळखूंक लागल्या बिकॉज ऑफ द ब्रँड नेम द गोवन लड्डू. जालें देवाची कृपा आशिल्ली. तो कश्ट आशिल्ले आमचे ना म्हणच ना. कित्याक विदाउट द हार्डवर्क एफर्ट्स इन द हार्ड वर्क ते गोवन लड्डूचें आस्थापन सांतिनेज हांगा आसा न्हय. हय सांतिनेज कामत प्लाझा. सांतिनेज कामत प्लाझान आसा. आवय बापूय चलो आनी सून हे चौगाय जण स्वता ते पदार्थ तयार करतात. कारण तातूंत क्वॉलिटी आसची, कन्सिस्टन्सी आसची, मायेचो हात आसचो. मायेचो हात जेवणाक लागत जाल्यारूच ताका मायेचो सुगंध येता. आज गोवन लड्डू कित्याक खंयचे खंयचे पदार्थ करता. हां ताजी एक स्टोरीज कशी आसा म्हणजे हांगासर आमच्या पणजे नाजाल्यार मोस्ट ऑफ द रेस्टॉरंट्स तुमकां सगळे तरेचे पदार्थ मेळटा सोडून ते गोवन ट्रेडिशनल फूड्स. फक्त अस्सल गोवेकरी जेवण ते मेळपाक खूब डिफिकल्ट जातालें. जेन्ना इवन आमी जेन्ना 2018 रजिस्टर करपाची 2022 सॉरी प्लॅन केल्लो रजिस्टर करपाचो. इट वॉज विथ द सेम मोटीव की गोंयकारांक सारकें ऑथेंटीक ट्रेडिशनल आमचें जेवण दिवंक जाय. फॉर एक्झाम्पल सुकुरुणे. अर्देशे लोक सुकुरुण्यांक विसरून गेले आनी ते पदार्थ तो ताटा वयल्यान गेलो. सो आतां कोणूच करना जाल्यार ऑर्डर घेनात. कमी लोक घेना बिकॉज ताका खूब वावर आसता. आतां जालें कितें जर कोणूच करना आमची फुडली पिढी जी येतली तांकां तें कळचेंच ना. म्हणून तो एक असो ध्येय आशिल्लो की प्रॉफीट इज सेकंडरी. आमचे गोंयचे पदार्थ गोंयचे जिते दवरुया आनी आमचे गोंयचे जायज जितले आमचे गोंयकारपणांत जितले आमचे कोंकणीत जितले आमचे मराठीत जितले आमचे भाशेंत नाटकांनी संगितांत आसा ताचे परस चड आमकां मोग आमचे दायज आमच्या जेवणाचो. करेक्ट. बरी जेवणां शिवराक जावं किंवा मांसाहारी नुस्त्याची जेवणां जावं त्या नुस्त्याचो वास तो चिकन आनी मटणाचो मसाल्याचो वास आनी ती आमची घरची पारंपारीक गोंयकारी जेवणां आज केटरर सुद्दां ऑर्डर घेतना फाटीफुडें जातात. वयर सकयल जायत जाल्यार आपलें रेप्युटेशन पिड्ड्यार जातलें. अशा वेळाचेर हे वांयगणकर कुटुंब म्हणटा ना आमी जेवणां करतले, आमी खाणां करतलीं, आमी गोंयची स्वीट्स करतले पण आमी अस्सल गोंयकार पद्दतीचेच जेवणां करतले. ही हाची खासियत. ट्रू. प्रोडक्ट सांग. प्रोडक्ट आतां आमचे कडेन ग्रेवी म्हणत जाल्यार खतखतें मणगणें मुगा गाठी सोजीची खीर सत्वाची कापां सुकुरुणे सान्नां नाल्यार सारकी आमी सूर घालून तसली सान्नां मेळटा आमचे कडेन. आनी तुमी माडाचे गोड घालतात, माडाचो सूर घालतात आनी सगळे जिन्नस पारंपारीक अस्सल 100% गोंयकारी जेवणां सारकें. तुमची शागोती बरी फेमस. शाकोती खूब फेमस आमची. दर आयतारा दर बुधवारा दीस आनी ताका लागून थंय खूब गर्दी जाता. गर्दी पडटा आनी लोकांक मेळना. क्वॉन्टिटी वाडोवची पडटली. क्वॉन्टिटी आतां बरें जालें तुमी हो प्रश्न विचारलो. खूब लोक येता आमचे कडेन खूब म्हणजे खूब. आनी आमकां मागीर तें वायट दिसता ना म्हणपाक की पयलेच आयले आनी आमी ना म्हटलें. कित्याक आमचें सामान आतां अशें सोंपोवंक लागलां की शॉपार पावच्या पयलीं सामान सोंपून वता. दॅट्स ओन्ली बिकॉज ऑफ द क्वॉलिटी. ना ती सासाय देवाची आनी ती सासाय तुज्या आई वडिलांन काडिल्ल्या कश्टाची. लक्षांत घेयात. इंजिनियर जाल्लो भुरगो आनी रिटायर जाल्ले आवय बापूय फॉरेन कंपनी काम करपी सॉफ्टवेअर इंजिनियर जेन्ना म्हणटा आपूण गोंयची पारंपारीक जेवणां भितर घुसतलो, जेवणां आमी करतले, आमी खाणां करतली, खंयच्याय भुरग्याक लज दिसपाक दिसता अशें म्हणटले आशिल्ले. दिसपाक जायना तातूंत लज कांयच ना. तुमी कसलेंय काम करा. वेन यू आर हॅपी डुईंग दॅट वर्क यू गिव युअर 100% इन इट. तुका दर काम आवडना नाल्यार तूं तातूंत आपले सगळे समर्पीत करपाक लज कसली. ट्रू. आमी तातूंत इंजिनियर जावं काय दोतोर जावं जर तुजी घरची जेवणां जर आमकां उडोवपाक खावपाक आवडटा जाल्यार ताचो धंदो करपाकूय आमकां तितली उत्सुकता आसूंक जाय. आनी तो धंदो म्हणून आमी तो धंदो कसो केन्ना ट्रीटूच करूं ना. आय नेवर ट्रीट दॅट बिझनस इज अ बिझनस आनी आय डू नॉट कॉल माय सेल्फ अ बिझनसमॅन. हें हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आसा आदी पासून. हांव बिझनसमॅन न्ही.
हे माझ्या आवय बापायन जे कितें सुरू केल्लें तें आमचे कडेन पावयलां. आमी ट्राय करता टू केटर टू द पीपल सो दॅट एवरी वन गेट्स द टेस्ट. वा हाका धंदो म्हणत जाल्यार तो एक्चुअली धंद्याचो इन्सल्ट. वा 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 म्हणजे हाका म्हणटात पॅशन. इट इज अ पॅशन ऑफ माय It is a पेरंट्स. passion of parents to produce and cook something good, traditional, something nice, and serve it with love and affection. ट्रू. म्हणजे बऱ्या प्रेम घालून तू भितर कर, हात घाल आणि प्रेमान तू लोकांपर्यंत ते पावय. लोकांची तोखणाय, लोकांनी केल्ली तुस्तकाय, तोंडांतल्यान आयिल्लो वाह सुंदर, बरो वास, बरें जालां, तातूंत जर मनशाचें पोट भरता जर जाय जाल्यार वांयगणकर कुटुंब चौगाय जाणांक सलाम करुया. गोंयचो धंदो सांबाळ्ळो म्हणून, गोंयचे दाज सांबाळटा म्हणून, आणि ह्या भुरग्यांक कसली लज किंवा भीड ह्या सुनेन आनी ह्या आधुनीक भुरग्यांक, सॉफ्टवेअर इंजिनियरान, फॉरेन कंपनीक काम करपी भुरग्यान आपल्या जाणट्या पिरायेच्या आवय बापायन सुरू केल्ल्या कश्टाच्या धंद्याक हातभार तितल्याच तन्मयतेन दोगूय घालतात. हेच यश वांयगणकर कुटुंबाचे आणि हेच यश गोमंतक टीव्हीच्या स्वयंपूर्ण युवा. करेक्ट. हो प्रोग्रामूच तुम्ही जो असो नाव दिला पळय ताका स्वयंपूर्ण युवा, इट इज अ व्हेरी युनीक नेम अँड व्हेरी टू द पॉयंट. हांव जसो ह्या धंद्यान भितर सरलो, आय वॉन्ट एवरी वन एक्चुली, म्हणजे जे कितें आमचे युवा पिढी आसा गोंयचे, तांच्यांनी खूब लोक हांवें अशे पळयल्या जे दे आर लुकींग फॉर जॉब्स आनी तांकां मेळना. वा बट ते बसून रावता, तांकां दे आर नोकरी दारात येवंक जाय. दारान येवंक जाय नाल्यार दे स्ट्राय फॉर इट. ते ट्राय करत आसा बट तांचे ते क्लिक जायना. आय एम ऑफ दी ओपिनियन नोकरी इज नॉट दी एंड. ते जायना जाल्यार एक धंदो सुरू करा. आतां हांव म्हणना होच धंदो सुरू करप. टू बी व्हेरी फ्रँक, ह्या धंद्यान असो प्लेटर आसा की तुमी घे म्हणून म्हणजे तुम्ही म्हाका सांगतात की हो धंद्यात येवपाक लोकांक खूप चान्स आसा आणि हांव ताका कॉम्पिटिशन अशें केन्नाच मानचो ना. कारण गोंय मोठें आसा न्ही. गोंय मोठें आसा आनी सगळ्यांनी म्हाज्या हिशोबान कोणा कडेन जाता तांच्यांनी सुरवात करूंकूय जाय. बिकॉज एज सेड आय एम नॉट अ बिझनेसमॅन. म्हाका ते प्रॉफीट अशें नाका. बट तुमचे कडेन जर जाता करा. हो धंदो न्ही दुसरो धंदो करा. कित्याक धंदे अशे गोंयकारांचे भरल्या आज अप्रुपाची गजाल. म्हणजे आयज आमच्या सणा सुवादीक, दिवाळेक जावं गणपतीक जी आमकां खाणां वजी बिजी तो सगळो प्रकार जो दिवपा आसता पळय, आज प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाठारांत अशे कुटुंबां तयार जाल्या की जे आपल्या कश्टान करतात, लोकांचो सेवा दितात, तरी तांकां ऑर्डरी घेवपाक टायम आनी मेळना एनर्जी. बिकॉज तातूंत पळय आतां कशें आसा, एकदां तुमचें नांव जालें तुमकां ऑर्डर्स अश्यो येवपाक लागता आनी आमी चारूच मनशां. बरोबर. कशेंय केलें जाल्यार आमकां चारूच जाणांक करपाक जाय. अशें ना की म्हाजे कडेन मनशां ना. म्हाजे कडेन मनशां ऑलमोस्ट 10 जाणां आसा काम करपाक, लीप करपाक. बट आमी तांकां किचनान भितर घेना बिकॉज द प्रोडक्शन क्वॉलिटी हॅज टू बी मेंटेन. आमचे कडेन जितले घडटा तितले. बट गोंय इतलें व्हडलें आसा की कोणेनूय ह्या धंद्यान भितर सरून असो तुमकां धंदेवालो मेळचो ना जो सांगतो की आपलो धंद्या सारको धंदो कर. आपल्या सामक्या धंद्यान यो. कारण गोंय हें व्हडलें आसा. आमी जरी ल्हान सुद्दां गोंय म्हणत आनी आमच्या जेवणाच्यो ज्यो आवडी निवडी आसात पळय त्यो इतल्यो स्ट्रॉंग आसात. मुगा गाठी, हळसणाचे तोंडाक खतखतें, सत्व म्हणत जाल्यार सुद्दां आमकां सामको घरांत केल्लो पोस, घरांत रव्याचे लाडू, बेसन लाडू, कितली जरी आमी बेबिंका किंवा कस्टर्ड किंवा पेना कोट्टा हे सगळे प्रकार जरी खाले जाल्यार ही गोंयची जेवणां ती गोंयची जेवणां. आमची रूच, आमची तान, आमच्या जिबेची धार ह्या जेवणाच्या पोसल्या. ही कूड त्या जेवणाक पोसल्या. कशें दिसता आज कशा पद्दतीचे येतात लोक? सगळे जाणटेलीच येतात, फॅमिली येतात, काय नव्या भुरग्यांकूय आवडटा? तो एक पयलो ट्रेंड अशें दिसतालें आमी जेन्ना सुरू केलें तेन्ना की सगळी अशी एजेड कोण आसता तीच येतली कित्याक तांकां ती आवड आसतली. बट इफ यू सी नाव आज सुद्दां चडशे यूथ येता, यंगस्टर्स, बिकॉज तांकां ते केन्ना मेळूं ना आनी दे क्रेव फॉर इट. शिरवळ्यो इतल्यो फेमस जाल्या की सगळे लोक शिरवळ्यांक लागून सगळे यंग बॉयज गर्ल्स येता. कॉलेज सुटली की ते थंय येता शिरवळ्यो व्हरपाक. सत्वाची कापां नाजाल्यार आमचे ते खीर, मुगाचे कण्ण हे बीन आतां मेळना. कोणाक मेळना. मुद्दम लोक येता थंयसर ते हे सगळे जेवण व्हरपाक. आमी केन्ना एक्सपेक्ट करूं नाशिल्ले की असो प्रतिसाद आसतलो लोकांचो म्हणून. बट बाय गॉड्स ग्रेस जालें. देवाची कृपा, आई वडिलांचो आशिर्वाद आनी चौगांनी केल्ले कश्ट लक्षांत घे. फक्त आशिर्वाद आनी कृपा हेचेर सगळे गजाली जायनात. कन्सिस्टन्सी मेंटेन करची पडटा. आणि ह्या पद्दतीच्या जेवणा भितर स्वताक तुका सामान हाडून ते नीट व्यवस्थित करून जेवणां व्यवस्थित करून ती टायमार पावप आणि तोंडाचेर सतत हांसो दवरप. कित्याक
बरे वायट सगळ्यो गजाली लोक सगळ्या पद्दतीचे लोक असतात. बरें आसा ते घेवन वायट आसा ते सोडून दिवन आपल्या धंद्या भितर जर आपण एनर्जी जर घालत जाल्यार एक अमय वांयगणकर आनी एक तयार जावंक शकता. अमय म्हणात, पिया म्हणात, बाप चंद्रकांत म्हणात किंवा ताची आवय म्हणात, ह्या सारखे कुटुंब जेन्ना सगळें कुटुंब ल्हान पासून व्हडली आनी तुजो आतां चलो जाला तुका बाय जाला तुका आयरा आणि ह्या सगळ्या प्रपंच आणि सगळें सांबाळून सगळ्या कुटुंबाच्यो कसो तुजो संबंध दिवस वता म्हाका सांग. हां सो हांव स्वामी भक्त, स्वामी समर्थ भक्त. ताणें ती आशिर्वाद दिल्लो की तूं वच फुडें, आपूण तुज्या बरोबर आसा. ते सदांच मनाच्या फाटल्यान आसता की कांय जावचें ना, वायट देव सांबाळटलो. त्या हिशोबान आमी तो धंदो सुरू केलो, बाय जाले, 5 वर्सां जाली, सगळें बरें चल्लें देवाचे कृपेन. तुजी बायलूय बी ICICI बँकेन काम करताली, तिणे आपल्या ताणें सोडलें. ताणें 2022 सोडलें. आमचो प्लॅन असो आशिल्लो की जेन्ना रजिस्टर केलें 1-2 वर्सां आमकां सेट जावपाक लागतली आनी मागीर ते जॉब सोडटले. बट ते 1-2 म्हयन्यांनी आमकां इतलो प्रतिसाद आयलो की मॅनेज जायना जालें. ताणें तेन्नाच सोडचें पडलें. म्हाका एक सांग अमय बाब, ह्यो आतां गोंयचे पारंपारीक धंदे किंवा पारंपारीक वेवसाय तातूंत जो आसा ताचो एडवर्टायझींग कशें करता तूं आनी कशा पद्दतीन लोकां पर्यंत तुजे प्रोडक्ट्स पावयता? ओके, हांवें अजून 1 रुपया मोडूंक नासलो ऑन मार्केटींग, घालूंकच ना अजून. खूब म्हाका ते हे आयले की तुमी एडवर्टायज करा, आमचे कडसून एडवर्टायज करा, चॅनल्स आयले थोडे फॉर एडवर्टायझींग. आमी अजून रुपया घालचो पडूं ना, कित्याक आमचें मार्केटींग आमचे कस्टमर करूंक लागल्या. सो ते वर्ड ऑफ माउथ म्हणटा पळय, तुवें खाल्लें तुका आवडलें तूं दुसऱ्यांक सांगता. आतां आनी मार्केटिंगाची गरजूच पडूं ना. अगेन एवरी दिवाळेक आणि चवथीक आमी खूब चॅनल्सांचेर आनी मॅगझिनांचेर पब्लिकेशन्स आयले आमचे फ्री ऑफ कॉस्ट. सो मार्केटींग अशेंच जालें. सो मार्केटिंगाक आमकां चड त्रास जर प्रोडक्ट जर आसत हय जाल्यार लोकांचे जीप म्हणजे मार्केटींग करेक्ट. तशेंच जालें आमकां, कित्याक आमी अजून मार्केटींग ऑफिशियली अशें केन्नाच करूं ना. एक पॅम्पलेट सुद्दां काडून नासतली आमी गोवन लड्डू. पण WhatsApp सोशल मिडिया फुकट आसा. सोशल मिडिया फुकट आसा आनी सोशल मिडियाचेर आमी फक्त आमचो स्टेटस घालता. आज कितें केलां, आदले दिसा नेक्स्ट डे कितें आसतलें तें. अच्छा, म्हणजे उदाहरण आतां काल आमी स्टेटस घातलेलो, आज आमचे कडेन ग्रीन पीस पुलाव आसा, अळूच्या तोंडाक आसा, मुगाचो रोस आसा, कस्टर्ड आसा. सो ते पळोवन लोक सदांचो मेनू ठरयता कोण, आवय काय बायल? पिया आणि मा. सो ते कशें आसता, हय दोगूय जाणां. पिया प्रायमरीली दॅट्स बिकॉज आमी केन्ना स्टॉक करून दवरना रॉ मटेरियल्स, कित्याक आमकां फ्रेश जाय पडटा. अगेन क्वॉलिटी मॅटर्स. ताका लागून आमी जे कितें मार्केटान आदल्या दिसा मेळ्ळें ताका लागून आमी रातचो मेन्यू घालतात, चॅक करून कितें मेळटा. आळू मेळ्ळें बाजारांत, नाजाल्यार आज सांजचे आळू हांव मेन्यूर घालतलो, फाल्यां आमचे कडेन आळू तशें. आनी अळम्याच्या वेळार अळमी मेळटा, गांवठी अळमी. शाबास. हय. सो तशें आमचो मेनू केन्नाच पयलो डिसायडेड आसना. आतां खूब लोक आमकां येवन विचारता सुद्दां. थोडे लोक आतां कित्याक वायट दिसता, काणकोणसून मडगांवसून लोक येता मुद्दमून स्पेशली एक स्पेसिफीक आयटम व्हरपाक जाय किंवा व्हरपाक जाय. बट त्या दिसा तो मेळना जाल्यार आमी स्टॉक करून दवरना. म्हणून आमी पयलींच सांगता की आमचो स्टेटस चॅक करा. स्टेटसाचेर जे आसा ते तुमकां दुसऱ्या दिसा मेळटा. चिकन बिकन हे तुमचे कडेन आयतारचे ते आसता. ताका लागून तूं एक दीस दवरला की हय, कित्याक चिकन गोवन लड्डूचे इतले फेमस जाल्ले आसा सद्या की सगळे लोक बुधवारा रावता सारके. अरे बाबा. मागीर कितें जातलें, आनी आतां चड गर्दी पडपाक लागल्या बिकॉज श्रावणान आमी मागीर पियो वेज. बरोबर. हे आमी सगळे घरच्या किचनान करता. आमी अशें कमर्शियल किचन कशें करूंकच ना, अजून करूं ना. इतलो धंदो वाडलो तरी कमर्शियल किचन करूं ना, बिकॉज मागीर ती माचो हात लागपाक जाय ताका. बरोबर. म्हणून सो आतां कितें जाल्लें आसा की घरान आमी वेज श्रावणान आमी खायना, सो लोकांकूय खावपाक मेळना. शाबास. श्रावण वेज आसता. पण श्रावणान तरी खूब पद्दतीच्यो डिशीज तुका जाता. आनी अशें थोड्या लोकांचो कॉन्सेप्ट असो विचार असो आसता की श्रावणान आमचो बिझनस डावन, श्रावणान डबल बिझनस आसता. कशेंच करूं आनी तुजें आनीकूय बरें जावं. आयकुपाकूय इतलें मन सामकें भरून आयलें, जशें तृप्त जातात म्हणटा तशें की गोंयचो भुरगो, गोंयान आशिल्ले भुरगे आज जर तुमी खंयच्या हॉटेलान, जर 5 स्टार हॉटेल न्ही, इवन जर खंयच्याय गोवन हॉटेलान जर तुमी वचून जर नुस्तें हुमण जर घेतलें किंवा सुंगटां हुमण, तें कोण तरी ओरिसाचो किंवा नेपाळच्या कुकान केल्लें आसतलें. असल्या पद्दतीची जेवणां आज मेळपाक लागल्यात. अशे थोड्योच रेस्टॉरंट्स उरल्यात, थोडीच हॉटेलां उरल्यात, थंय पारंपारीक पद्दतीची जेवणां अजुनूय मेळटात. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता गोंयकारांक मडगांव, हांव आतां जरी पणजे रावत जाल्यार मडगांव खंयच्या हॉटेलान कितें बरें आनी फोंड्या खंयच्या हॉटेलान कोणा कडेन कितें गोंयचें जेवण मेळटा तें आमी जाणात. कारण आमी तें आयकून जाणात, कारण आमी तें खावन जाणात. आनी
हो प्रकार जो आसा म्हणजे जो पारंपारीक जेवणां किंवा पारंपारीक खाद्य प्रकार किंवा पारंपारीक तुज्यो सगळ्यो चवथी वेळार किंवा दिवाळे वेळार दिवपाचें दायज वजें हें फक्त वर्ड ऑफ माउथ. कारण क्वॉलिटी मॅटर्स. तुजे पयशे कितलेंय पडूं पण टायमार जाय, मागता तितली क्वॉन्टिटी मेळूं जाय आणि क्वॉलिटी तशी. क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता तुमी चौगांचे डिपार्टमेंट्स कितें? आवय जेवण करता आणि बायल बायली जेवण करता, अरे वा. माझो डॅडी जेवण करता, शाबास. आई जेवण करता. तशें अशें डिपार्टमेंट अशें काय काय ना. फक्त सामान अरेंज करपाचें म्हाजेर पडलेलें आसा बिकॉज मातशें म्हाका मूव परत करपाक परत भायर मेळटा. वचूंक हय. जाय. म्हाजो डॅडी आतां ऑलमोस्ट 88, सो ताका हांव भायर धाडपाक शकना. बरोबर. सो प्रिपरेशन सगळीच जाणां इनवॉल्ड आसा. शाबास. चड करून म्हाजी माँ आनी म्हाजी वायफ, बिकॉज तांच्या हातीचो गुण म्हणू शकता तुमी. तुवें जेन्ना नोकरी सोडपाचो निर्णय घेतलो आवय बापायन कितें सांगलें? कारण त्याने इतली वर्सां नोकरी केल्ली. नोकरी केल्या करेक्ट. आणि सगळ्यांक सी एज पेरंट्स सगळ्यांचेर एक तो भंय आसता की हाचो फुडार कितें. बरोबर. बट हांवें केन्ना तसो विचार करूं ना, कित्याक हांवें पयशांक लागून केन्ना कामूच करूं ना म्हाज्या लायफान. म्हणून म्हाका तो भंय नाशिल्लो. पण तेणी सांगून अरे बाबा आम्ही सुरवात केली, रिटायर जातकूच पेन्शन मेळटकूच तुजें अजून हें सगळें सुरू जावपाचें आसा आणि तूं धंद्यान कित्याक येता? विचारूं ना? तशें ना, विचारूं ना म्हणजे तांच्या एट द बॅक ऑफ द मायंड एक क्वेश्चन आशिल्लो. हय आशिल्लो, कित्याक तशें एक कन्वर्सेशनान आयला सुद्दां. बट तांची भिवप आसा तें मातशें साहजिकूय आसा, बिकॉज एज पेरंट्स तांकां काळजी म्हणून आसा. काळजी म्हणून. पण तुका संपूर्ण पाठबळ आसा. म्हाका म्हाजेर विश्वास आसा. म्हाजें आनी पियाचें कॉर्डिनेशन इतलें बरें चल्लां की आमकां दोगांयचेर एकामेकाचेर इतलो विश्वास आसा की आमी खूब फुडें पावतलीं. भंय ना. सुंदर सुंदर. आज सबंद दीस उठ्ठकूच मागीर सबंद दिनचर्या कशी कशें करता? टायम टेबल तुगेलें? टायम टेबल 5 दीस आमचो सुरू. 5 जे किचनान वचून सुरवात जाता पळय आमची, मागीर 11-12 आमी शॉपार वचून सगळें मॅनेज करता. ऑर्डर्स जाल्यो, सांजच्यो आमच्यो बल्क ऑर्डर्स आसता. दीस केन्ना सुरू जाता केन्ना सोंपता कळना. पण ह्या धंद्यांत किंवा केटरिंग म्हणात किंवा जेवणाच्या धंद्यांत किंवा रेस्टॉरंटाच्या धंद्यांत एक म्हणजे एक सुटी घेवपाक मेळना. आमी जेन्ना हो बिझनस रजिस्टर केल्लो 2022 पयलो क्लॉज हांवें आनी पियान डिसायड केल्लो, संडे बंद. एक दीस आमी आमच्या फॅमिली खातीर काडुया, संडे आमी ऑर्डर्स घेवपाच्यो ना. बट मागीर असो प्रतिसाद येवंक लागलो आनी लोक इतले पारतूंक लागले की आमची एक संडे दर पार्टी आसा, नाजाल्यार संडे आमचे गेट टुगेदर आसा, ना म्हणूंक शकना. सगळे तोंडा वयले जाले. आतां संडेच्यो आमी ऑर्डर्स घेवपाक लागल्या. नवे लोक जे धंद्यान येवपाक सोदतात, भुरगीं बाळां आज सिरियल पळयतात, आवय पळयतात, कोण रिटायर जावपी लोक आसात, तांकांय कदाचित दिसलां आसा तरी हें आपूण केन्ना करपाक शकतलो आशिल्लो, पण करपाक मेळूंक ना कामाच्या व्यापान. रिटायर जातकूच सहज शक्य आसा, करपाक शक्य आसा, मुद्दाम करात. आणि जाणें ऑलरेडी सुरवात केल्या ताणें हाच्या आई वडिलांची देख घेवची. भुरग्यांकूय घाले, सुनेकूय घालो भितर. म्हणजे तोय आयलो ताणें घालो अशें म्हणुया नाका. पण एक कौटुंबीक जर अशी धार जर तयार जर जायत, अशें वारें जर तयार जायत, आंत्रप्रनरशीप स्वयंपूर्ण जावया, नोकरी दिवपी जावया, नोकरेच्या फाटल्यान धावया नाका, आमी आमचें कितें तरी करुया, जाल्यार तुमी समाजाक मदत करता. आज गोवन लड्डू कितल्या जाणांच्यो रुची बागयता. ट्रू. दुसरी गजाल म्हणजे पौश्टीक खातात, घरगुती खातात, तुज्या घरचें खातात, अन्न बरें, शिजोवप बरें, क्लीन हायजेनीक कंडिशनान. कारण तुमी म्हणला म्हज्या स्वता किचनान. आणि जे आमी खाता तेच आमी लोकांक दिता. म्हणून द क्वॉलिटी हॅज टू बी मेंटेन. वन ऑफ द मेन मोटीव ऑफ गोवन लड्डू इज टू मेंटेन द क्वॉलिटी. आतां आमी अशें पळयता की थोड्यांचे भायलो परिसर बरो क्लीन दिसता, दिसपाक सगळें चकाचक, किचन सारकें वायट. म्हणून आमकांच मागीर तें वायट दिसता. आमी भायर खावपाक खूब फुडें फाटी जाता. अजून आमी वचना इजिली. बट जेन्ना दुसऱ्यांक आमी जें कितें दितली नाल्यार खावयतली, इट शूड बी व्हेरी हायजेनीक, क्लीन. सो ताका लागून आमचें किचन सदांच ओपन. तुमी केन्नाय कोणूय पळोवंक शकता तशें. वा, सुंदर. पळयात कितली बरी कल्पना. आणि एक इंजिनियर, IT इंजिनियर जेन्ना हे सगळे गजाली उलयतात जेवणाच्यो, रुचीच्यो, मसाल्याच्यो, तेन्ना अप्रूप दिसता. सगळ्यांच्या आवडीचो, तूं दोतोर जा, इंजिनियर जा की फातोर जा म्हणटात तशें, सगळ्यांची अनुभूती ही जेवणाचेर रुची वयल्यान ठरता. स्वयंपूर्ण गोवा स्वयंपूर्ण युवकांतल्यान तयार जातलो. करेक्ट. युवक तो मेन कोर ऑफ द फ्युचर सोसायटी. करेक्ट. आतां तुमी एक प्रश्न केलो, युवान कितें करपा जाय, कसो धंदो करपा जाय. इट इज बेसिकली तुमकां जें कितें आवडटा तातूंत सरा भितर. यू वील ऑटोमॅटिकली गिव युअर 100% एंड इट इज गोइंग टू फ्लरिश.
तुमकां जे कितें आवडना करपाक तातूंत हात घालून अर्थ ना. म्हणजे थोड्यांनी तुका सांगला अरे बाबा तूं हो धंदो कर म्हणून करता, नाल्यार तो सक्सेसफूल जावप खूब डिफिकल्ट, बिकॉज तातूंत तुजें मन लागचें ना. जेन्ना तूं मना पासून कितें करता, तूं कसलोय धंदो कर, तूं यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफूल इन दॅट. म्हाजो विचारूच आदी पासून तो आशिल्लो. आतां म्हाका खूब जाण विचारता वॉट वॉज युअर करियर गोल, तुवें IT इंजिनियरींग कित्याक केली जेन्ना तुका खबर आशिल्लें तुमचो धंदो हो. बरोबर. तूं खरें सांगचें म्हटल्यार म्हाका खबरूच नाशिल्लें म्हजें करियर कितें आशिल्लें तें. अशें सगळ्यांक जें आसता. एट द एज ऑफ आय वूड से अंटील 28 years आय थॉट लायक IT वॉज माय करियर. हांव ITनूच म्हाजें मरण आसतलें. बट तशें जालें ना. म्हाका हातून आवड आयली. हे जे हांवें म्हज्या मा डॅडीक करता तें पळयलां, म्हाजी बायलेक करता तें पळयलें, म्हाका तातूंत आवड आयली. आतां तें म्हाजें करियर. सुंदर. तशें म्हणजे जें आवडटा तें करियर. ते करियर. आय डू नॉट बिलीव इन द थिंग दॅट होच म्हाजो करियर आनी टील द एंड ऑफ माय लायफ हांव तेच करतलो. माय करियर पाथ मे चेंज इन द फ्युचर. आमी दर्शकांक तेच सांगतात, जेन्ना तुमी जर नोकरी जर घेत जाल्यार आयुश्यभर तुमी झुरतले मरतले त्या नोकरेतूच. स्वप्न जर घेत, नवें करपाचो हावेस जर बाळगत, नवो विश्वास जर तुमी स्वता भितर दवरत जाल्यार तुमी करता तें राज्य. राज्य करेक्ट. गोवन लड्डू फुडल्या 5 वर्सांत खंय पावतले? खरेंच खबर ना खंय पावतले. देवाचे कृपेन आतां 4 वर्सांनी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें तितल्या वयर पावला आनी 5 वर्सांनी ताचे वयर पावत. आज आमी भासाभास केली बाब अमय बाब वांयगणकर, आनी फक्त अमय जरी आसत जाल्यार ताच्या फाटल्यान 3 जाणां आसात. सासाय आसा, सासाय आशिर्वाद आसा, सपोर्ट आसा. अमयच्या फाटल्यान ताचे आवय आनी वडील चंद्रकांत आनी दिपश्री आनी बायल पिया, ह्या चौगांनी उबो केल्लो गोवन लड्डू आज फामाद जाला सगळ्या गोंयभर. एक हक्काचें ठिकाण गोंयकारी पद्दतीचें जेवण मेळपा खातीर. सांतिनेज हांगा आशिल्लें आस्थापन पणजेकार आमचो अमय बाब वांयगणकाराक दिता आमी येवकार, आनी करता ताचें अभिश्ट चिंतन, करता ताचें अभिनंदन, आनी मागता देवा कडेन गोवन लड्डू जावचो गोंयाचो ब्रँड, गोंयचो ब्रँड. थँक्यू. फक्त ह्या राज्या भितरूच न्हय तर संपूर्ण देशात. ह्या एका हावेसान आमी आज सोंपयतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामताचो आजचो एपिसोड. एक IT इंजिनियर आनी सबंद कुटुंब जे धंद्यात आयला, भितरलो एक फेस, ब्रँड फेस, ताचे कडेन आमी भासाभास केली. अमय वांयगणकर फ्रॉम द गोवन लड्डू. गोवन लड्डू. नमस्कार. थँक्यू आपयल्या बद्दल.